नमस्कार, प्रुडंट मिडियाची खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कोंकणी, मराठी वा मायभाशेंतले शाळां सयत इंग्लिशींतले 105 शाळांकय अनुदान. नव्या कोंकणी वा मराठी शाळांक सुरवेक 12 लाख. आनीक नव्यो इंग्लीश शाळा ना. माध्यम विशयाचेर सरकारान नेमली 12 तज्ञांची समिती. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या चडशा फुडाऱ्यांची तोंडां बंद. दर एकलो म्हणटा सरकाराचो निर्णय सारको खबर ना. कोंकणी भाषा मंडळाचो भाजपाचेर फोग. प्रशांत नायक म्हणटा भाजपान नांव बदलचें. धावीचो निकाल लागलो 73.38%. पोरूं परस 13% कमी. 9 शाळांचे निकाल 100%. 95.8% घेवन म्हापशेंचे जान्हवी थळी पयलें. फोंडेचे पनाह परब दुसरें. मडगांवचो तेजस बोरकार तिसरो. गोंय क्रिकेट असोसिएशनान गणेशराज नार्वेकाराक घेतलो रणजीच्या संभाव्य पंगडांत. अध्यक्ष विनोद फडके म्हणटा जीसीएचे तिजोरेंत आसात फक्त 38 कोटी. नार्वेकाराचो 70 कोटीचो दावो न्हयकारलो. आनी गोंयच्या रणजी पंगडाची तयारी सुरू. 30 खेळगड्यांच्यो फिटनेस चाचण्यो. कोच विवेक कोळंबकारान येवजण लायली चालीक. खेळगड्यांच्या खेळातंत्राची करतले व्हिडिओ विश्लेषण. खबरो विस्तारान. कोंकणींतल्यान इंग्लीश जाल्ल्या डायोसिजनाचे 105 शाळांक अनुदान चालूच दवरपाचो निर्णय सरकारान घेतला. कोंकणी वा मराठी शाळा सुरू करपाक सरकार सुरवेक 12 लाख जाल्यार उपरांत 5 वर्सां 1 लाखाचे वर्सुकी अनुदान दितलें. नवे इंग्लीश शाळांक मान्यताय मेळची ना. माध्यमाच्या निर्णयाचेर निमणो निर्णय घेवंक सरकारान 12 वांगड्यांची समिती नेमल्या. हा हूं करत सोमारा सांजे सरकारान ह्या वादग्रस्त विशयाचेर निर्णय घेतलो. And the state government proposes as under. Now this is the order, execution order. At the primary level, the teaching in the primary school shall only be in the mother tongue of the child, that is Konkani or Marathi as the case may be. Subject to exception provided herein under, only Konkani Marathi primary school shall be entitled to receive grants. The state policy is to encourage primary education in mother tongue of the child, that is Konkani and Marathi being the regional languages of the state. And in this regard, the state government shall initiate all steps to increase the number of schools in the regional languages, namely Konkani, Marathi, and give financial assistance as well as full grants over and above free salary grants or special grant to all such Konkani, Marathi schools proposed to be started in the state. So, however, having regards to the fact that minority stroke certain institutions in the state which were prior to 10 June 2011 imparting Konkani, Marathi primary education and have thereafter simultaneously shifted to English and started English primary classes shall continue to receive grants so as to give continuity to these schools, and especially having regards to the fact that a student in these schools cannot be made to suffer. The aforesaid schools will be entitled to continue receiving grants provided they fulfill the following conditions. Such schools were Konkani Marathi schools up to 10 June 2011 or thereafter have started English classes at the primary stage during the last academic year wholly or partly, that none of such schools had given an undertaking to the Directorate of Education stating that they would not claim grants in aid from state government to establish or run such English primary schools. Committee केल्या academic, that committee will sit and they will give us the full roadmap, because we always said that let educational expert finally decide. So educational expert committee, it will be chaired by Dr. Louis Vernal. People from this side, that side, plus pure educationalists, top level, top cream of the education sector in the state. And ते कितें फायनली जे कितें ठरयतात आनी गायडलायन्स दिता पळय ताजेर सरकार फुडें वतलो. If government today decides to abruptly discontinue existing grants to such schools, then large number of students studying therein and comprising almost 25,000 or so
may get seriously affected without any fault of their own. Therefore, the government is of the considered opinion that students of such institutions cannot be made to suffer for misdeed of politicians in the earlier government. Such over-enthusiasm and obsequiousness can never be permitted or resorted to in matters of governance under our Constitution. And there being no proper amenities of infrastructure as are required for proper implementation of the primary level school courses, many parents are forced to prefer English and send their children to English primary school instead of Kokani Marathi schools. The government contemplates granting permissions to new primary schools, opting to impart primary education in Kokani Marathi. For such schools, one-time initial special grant of rupees 12 lakhs and rupees 1 lakh per annum for next 5 years shall be given so as to improve and set up the necessary infrastructure as well as build up resources in these schools. खंयचेच परिस्थितीत इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवचे ना म्हणपी भाजपान उतर फिरयलें म्हूण कोंकणी भाशा मंडळान सरकाराचे निर्णयाचेर खर टिका केल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे बऱ्याचशा फुडाऱ्यांची सध्या उलोवपाची तयारी दिसना. चडशा सगळ्या फुडाऱ्यांनी आमी निर्णय सारको वाचून पळयतात मागीर उलयतात म्हणून वेळ मारून गेली. बऱ्याचशा मायभास आंदोलकांनी सांजे मेरेन आपले फोन बंद उडयले. फर्स्ट प्रतिक्रिया मागेली भारतीय जनता पक्ष व भारतीय जनता पक्ष उरूना आता भारतीय जनता पक्षाला आपल्या नाव बदलपाचे आणि परकीय जनता पक्ष करपाचे. जशें आमी म्हणटाले की जेन्ना दिगंबर कामतीन निर्णय घेतलो तांकां अनुदान दिवपाचे बरोबर तो जसो काळो दीस आशिल्लो आज पर्रीकर सरकार ते कंटिन्यू करता म्हळ्यार तो तितलोच काळो दीस माझ्या दृश्टीन. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जे नेतृत्व आसा हांव तांचे कडेन रावला की आमी आता केन्ना रस्त्यार देंवतले ह्या सरकारा विरुद्ध उलोवपा खातीर आनी आंदोलन करपा खातीर. म्हणटकूच आमचो जो एक मुद्दो आशिल्लो त्या मुद्द्याक धरून अशे तरेचे सरकारान धोरण जाहीर केला. देखून मनोहर पर्रीकराचे गोवा कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका ताच्या धोरणाचें स्वागत करपाक जाय दिली. कोर्टाचो मान्यता नासतना वा अवमान करून सुद्दां हांणी अशे तरेचे कांय स्कुलांनी डिसिजन घेतले. तांकां कायदेशीर रित्या सरकारान वा कोर्टान तांकां ख्यास्त दिवपाची गरज आसा आनी ती ख्यास्त तांकां जावपाक जाय. त्या प्रमाणे हांव त्या डिसिजनाचेर स्वागत करता. आय वेलकम द डिसिजन. हे डिसिजन इतलें बरें म्हणजे काँग्रेस पार्टीन हे डिसिजन घेतिल्लें तें जवळ जवळ तेणें हांव अशें म्हणून 80-90% ताणें तें डिसिजन इम्प्लिमेंट करपाचें थारायल्लें आसा. जेणे करून जवळ जवळ सगळे गव्हर्मेंट इस्कॉलांक ग्रँट्स मेळटली. आनी म्हजी एक सुचोवणी आसा की जी थोडी कितें उरतात 15-20 इस्कॉलां त्या इस्कॉलां बी तें ग्रँट्स दिवन ते 100% आमचेंच रेजोल्युशन जें आशिल्लें कॅबिनेट डिसिजन जें आशिल्लें काँग्रेस पार्टीचे सरकाराचें आनी काँग्रेस पक्षाचे मॅनिफेस्टो जे हे आशिल्लें मॅनिफेस्टो कमिटमेंट तोच ताणें जवळ जवळ पूर्ण केल्लो आसा. तो सामको 100% करचो. शशिकला काकोडकार लेखी माहिती मेळिल्ली ना, प्रतिक्रिया दिवप शक्य ना. डॉक्टर पांडुरंग नाटकर्णी पयलीं सरकाराचें धोरण वाचता. दिगंबर कामत संपर्क जालो ना. ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे धोरण वाचनासतना प्रतिक्रिया दिवप शक्य ना. अरविंद भाटीकार धोरण वाचनासतना प्रतिक्रिया दिवप शक्य ना. सुभाष वेलिंगकार संपर्क जालो ना. विष्णू सुर्या वाघ प्रतिक्रिया दिवपाक आज फावना. इंग्लीश मिडियमाक पळय प्रोत्साहन दिला पळय ती चूक ताजी. ताच्या खातीर जे कितें तांकां हे शिक्षा दिवपाक जाय ती दिवकूच जाय सरकारान. आतां ती ताणें कमिटी बी केल्या म्हणटा न्ही तो. म्हज्या मतान 105 स्कुलां जी डायसोसनाची आशिल्ली पळय ती केन्नाच मरे कोंकणी नाशिल्ली. कित्याक ती कोंकणीच्या नांवार कागदार कोंकणी आशिल्ली पूण ती चोरून इंग्लिशीन शिकयताली. सो म्हाज्या मतान जर ती हेका इंग्लिशीक गेली न्हय जाल्यार कोंकणीचें नुकसान जावचें ना हें म्हजें मत. सो खंय तरी तांकां तेणें बॅलन्स केला सो आमकां बॅलन्स दिवंक सांबाळचें पडटलें. मनोहर पर्रीकराचें सरकार MOIच्या एग्जामीन एटिकेटीत पास जालां. आमचो मूळ मुद्दो आशिल्लो की अनुदाना बाबतीन कसलीच तडजोड ना. इट इज अ टेम्पररी सोल्युशन and I think some relief will be there because they acknowledge for the first time the right of the minorities. That these schools who have switched on, they will continue to have grants. And the second reason they are doing this because not to create any adverse impact or effect on the students. दहावीचो निकाल 73.38% लागला. पोरू परस सुमार 13% कमी. 9 शाळांचो निकाल 100% लागला. तातूंत एक सरकारी जाल्यार खासा भुरग्यांच्यो 2 शाळा आसात.
चलयांचो 68.57% जाल्यार 70.26% चले पास जाल्यात। म्हापशेचे सारस्वत विद्यालयाचे जान्हवी थळी 600तले 575 मार्क घेवन पयले आयला। फोंडेच्या आल्मेदाचे पनाह परब दुसरें जाल्यार मडगांवचे महिला नूतनाचो तेजस बोरकार तिसरो आयला। The total candidates without exemption were 14,200 and the candidates who passed were 10,420. 73.38 is the passing percentage of 2012. The total candidates with exemption were 1,411, out of which 423 have passed. That gives us a percentage of 29.98. Among the boys, we had 8,188 boys who appeared and 5,753 boys could clear the SSC exam, which gives a percentage of 70.26%. Among the girls, we had 7,423 girls who appeared. 5,090 could clear the SSC exam. That gives us a percentage of 68.57. आज खूप हॅप्पी आसा हांव। सगळे क्रेडीट जोड करून म्हज्या स्कुलाक, म्हजे हेडमास्टर आनी म्हजे टिचर्स आनी म्हज्या पेरंट्सांक वता आनी सगळे म्हजे वेल विशर्स। इतले चिंतून आशिल्ले हांवें, खूब पडले मार्क्स म्हाका। फर्स्ट जाल्यार इतले हॅप्पी आसा हांव आज। फुडें चड करून सायन्सीक वतलें। 2 वर्सां थोडो टायम जाय चिंतपाक फुडलें, इंजिनियरींग चिंततालें। आनी म्हजी पेरंट्स आनी म्हजे टिचर्स, म्हजी फॅमिली आनी म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी तांकांच लागून हांव आज हांगा आसा। हांव फुडें वचून आतां पणजे मुश्टीफंड आर्यन हें थंय सायन्सान एडमिशन घेतलें आनी मागीर म्हाका मेडिकलान एडमिशन घेवपाक जाय। हय, म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय। म्हाका डॉक्टर जावपाक, कित्याक म्हजी फूल फॅमिली डॉक्टर आसा चडशी आनी म्हाकाय आवडटा डॉक्टर जावपाक। डॉक्टर भितर तुवें स्पेशलायझेशन कितें चिंतलां? ना, तें मागीर इंट्रस्ट पळोवन डिसायड करतलो। तें मागीर इंट्रस्ट पळोवन डिसायड करतलो। तुजें श्रेय तूं कोणाक दिता? म्हज्या आवयक आनी सगळ्या टिचर्सांक। मेन म्हणटा ते आवयक दिता हांव। ती सदांच म्हाका सपोर्ट केला तिणें। हांव हरशीं खूब स्ट्रेस घेतालो एग्जामी दिसांनी, ती सदांच रावली म्हज्या बरोबर। आनी स्कूल टिचर्स, ट्युशन टिचर्स सगळ्यांक। आतां घेवया एक वेवसायीक विसप।